इतिहासाचे साक्षीदार असलेले वड कोसळल्याचे प्रमाण राज्यात वाढत असा. ह्या पावसात 1.5 महिन्यात 16 परस माईस वड कोसळल्याच्यो घडणुको फायर डिपार्टमेंटाकडे नोंद जाल्यात. तातूंत मेजर घडणुको जाल्ल्यो सुवाती आणि दीस अशे: 1 जून चोडण दिवचल, 21 जून भटवाडी कोरगाव पेडणे, 26 जून कोरगाव पेडणे, 28 जून फोणे, 1 जुलै पाळोळे काणकोण, 4 जुलै तिवरे माशेल, 4 जुलै वेर्णा माजोर्डा, 5 जुलै मडगाव, 5 जुलै असोळणा साश्टी, 5 जुलै वेर्णा माजोर्डा, 6 जुलै पिळर्ण बार्देस, 7 जुलै वाळपय, 7 जुलै साळगाव बार्देस, 8 जुलै कांदोळी बार्देस. गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटीतले एक्सपर्ट सांगता ते प्रमाण वड सरभोंवतणेचे हवामानाचेर निंबून असता. वडाचे आयुष्य कमीत कमी 200 वर्सां असता. ते 500 ते 1000 वर्सां मेरेनूय जगतात. वड कोसळल्याच्या घडणुकेर पुरोहित सोहोता दीक्षित आपटे म्हणटा, अशी झाडां पडप म्हटल्यार निसर्गाचे संकट येवपाचे संकेत. वडाचे झाड आणि पिपळाचे झाड ही दोन झाडां अशी आसात जी 24 वरां ऑक्सिजन सोडटात. सो तेका लागून तांकां म्हत्व आसा. शास्त्रान अशें सांगलेलें आसा की एखादी गोष्ट चड जेन्ना प्रमाणान जाता तेन्ना ती धोक्याची सूचना आसता. एखादें झाड जर परत परत जर तेच झाड सगळी कडेन जर पडत आसात जाल्यार निसर्ग तुमकां एक धोक्याची सूचना दीत आसता. आणि ती सूचना तुम्ही जाणून घेवन तेचेर विचार करून कित्याक अशें जाता हो विचार करून तुम्ही जर तितूनसून भायर पडले जाल्यार उत्तम. पूण ही एक धोक्याची सूचना आसा. आमच्या सगळ्यांचेरूच एखादें व्हडलें संकट येवं शकता. रंटा खातीर ओमकार फळारी.